35 वर्सां सावन तुम्ही तुमच्या घरात रावतात आणि एके सकाळी ते मोडून उडेल्लें पळोवचें पडटा। कल्पना करात तुमची कितें मनस्थिती जातली। हय, हें घडलां देमानी कुंकळये। घरांक राखण मेळटली अशें आदीं उपजिल्लोधिकाऱ्यान सांगिल्लें, पूण अचकीत येवन घरां मोडलीं। लुकसाण भरपाय दिवंक ना आनी पुनर्वसनूय करूंक ना। सध्या कांय जाण गॅरेजींनी जाल्यार कांय जाण दुकानांनी आलाशिरो घेवन रावल्यात। कॅन्सर पिडेस्त भिकाजी सांगता। पळयात पुराय खबर। देमानी कुंकळयेची एक घडणूक। थंय एक नवो NIT प्रकल्प येवपाचो आसा। ते खातीर कांय घरांचे बळी सरकारान दिल्यात। तुमचे पुनर्वसन करतले, तुमकां नवी घरां मेळटलीं अशें आदीं आमकां उतर दिल्लें। तुमच्या घरांक कांयच भंय ना अशें सांगिल्लें, पूण सरकारान विस्वासघात केलो। 35-40 वर्सां राबितो केल्लीं घरां अचकीत मोडून आमकां त्रासात घाले। उपजिल्लोधिकाऱ्याच्या उतराचेर विस्वास दवरून आमी सुशेगाद रावल्लीं। पळयात खाटीर पडून आशिल्ले निलिमान गोवा 365 कडेन उक्तायल्ले उतफर्के। NITन घेतलं त्याच्या पयलीं राजेंद्रान विश्वासघात केलो। गांवचो मनीस तो अशें करून गांवच्या मनशाक फुटींगपण करप हेजें केन्ना बरें जाता काय कितें। आतां खंय रावतले, शॉपार खाणावळी सगळें जेवण हाडटा आनी हांगा गॅरेजी शॉपार न्हिदतात आनी कितें करतलो। लुगार पूण आसा, लुगार ना। डिमोनेशन करपाक आमकां म्हणली घर दिया आनी मागीर डिमोनेशन कर म्हणून सांगलें। ते कशें आयकना जालें। मागीर कोर्टान बी घालपाक हें केलें आमी। 30 तारीख बसून उरली आनी मागीर सडनली अकस्मात 2 सुमार येवन हें केलें, मोडलें। मोठे आमी करप कशें, मागीर जबरदस्तीन आमकां भायर काडलें भायली आनी म्हाका। आमी बरी नाशिल्ली पेशंट टाटा हॉस्पिटलाक हांव, म्हाकाय बी म्हाका आतां 30-35 वर्सां जालीं ऑपरेशन केल्यार। मागीर बायलेक केलें, ते दोगांय पेशंट। आतां एक रावपाक लुगार ना, आमी थंय शॉपार थंय न्हिदतात रातचे वचून आनी ते बापले वचून इल्लें जेवण जेवता आनी येता, नाल्यार खानावळी सावन जेवण हाडटात। हांगातल्या आतां 35 वर्सां जातलीं। आनी हो जागो तुमी घेतलो 32 वर्सां जालीं। हो आतां तुमी कितें मागता हांगा? आमकां कितें हे जाग्या पयशेय दिले ना, कांय दिले ना आनी सडनली भायर घातले कितें। आनीक घर बांदून दिता म्हण कलेक्टरान सांगलें। घर बांदून दिता, जागो दिता आनीक तुमगे कायदेशीर तुमगे हे रस्तो बिस्तो कांय ना म्हण तुमकां। तेन्ना तुमकां रस्तो दितलो आनीक लायट दितले आनीक उदक दितलें म्हण सांगलें कलेक्टरान। कारकुनान हेणी सांगलें, कारकुनकार ताणें सांगलें। ते हेजेर आमी ओगी रावले आनी राजेंद्र सांगपा लागलो तुमगे घर वचना म्हणून। घर वचना म्हणटे आमी मातशें थंड रावले। मागीर सडनली मागीर राजेंद्र कांय जापा काडना जालो। अशें करून सगळे आमगे धांदळ करून सगळे आतां आमकां आतां रस्त्यार पडले आमी आतां। आमी जागो आनी घर जाय ह्या सरकारान दिवची म्हणून। हय, नाल्यार आमी खंय रावतली खंय। म्हाका मुगे घर मोड म्हणून कळ्ळां 5 तारखेर हांव घर येतरीच हांव 5 तारखेर घर पावलां। आनी सेकेंडली NITन म्हाका पयलें वयचे पयलें हांव बोटीर बी आसतना आनी तेज्या पयलीं म्हाका प्लॅन दाखयलो तेमी। हांव पण हें करतलें म्हणून तें डिनोटिफाय करतलें म्हणून। तुगे जागो आसता, मुगे जागो आहा तो स्ट्रक्चर सगळे डिनोटिफाय करूंक तेणें तो टू बी डिनोटिफायड म्हणून तें प्लॅन काडलो। तेजेर हांव केन्ना हांव कोर्टान बिटान गेलो ना। म्हाका दिसलें मुगे प्रॉपर्टीज मुगे स्ट्रक्चर सोडली म्हणून। आज हांव नासतना बोटीर आसतना मुगे हें तें डिमॉलिश करून सोडलें हें सगळें। म्हणटा मुगे कांयच ना। तेमी आतां सँक्शन केले खंय पयशे कितले 50 आनी 2 लाख कितें। मुगे पयलीं स्ट्रक्चराचे जातले कितले ते जाण न्हू, करोटा पावलो तें। मुगे पोन्ने स्ट्रक्चर आहाय, हिंगसर बांय हांवें इतली माड घातले आहाय, 63 or 70 कितें काय माड आहाय, सायला रूख आहाय, आंबे आहाय, आंबे कितू आहाय, त्याचो काज कितू आहाय तिनी 10-12 काज आहाय, सगळीं फ्रुटां झाडां। तें लेगून तेंगे कितें काय JCB घातला आनी 2-3 रूख आंबे मारून उडयले। हांव कांय म्हणना, हांव NITची ऑफर्स करना, कांय करना। मुगे फकत एक मागणी आहा तेम कडेन, म्हाका इतली मुगे प्रॉपर्टी पळय हितू वर्सां हांव 1985 सरून हिंगा मुगे प्रोग्रेस केलें। हिंग उदक हाडपाक म्हाका इतली त्रास लागले, इलेक्ट्रिसिटी हाडपाक पडे उणी पयशे मोडले नाय। आनी म्हाका ही जमीन तेमी म्हाका दिवची, रिहॅबिलिट करपाक जाय म्हाका। हें कोन्नाय ते खातीर आजून कोर्टान आजून गेलो ना लेगून हांव, कित्याक हांव पयलीं म्हाका हें चोवपा जाय। म्हणजे तुका तेणी प्लॅन दाखोवन तुगे जागो सोडलो? हय, आतां स्ट्रक्चर तेंगेले तेमी दाखयला पळय, हें आहा न्हू सामकें, तेमी दाखयलें तें म्हाका हें आनी सांगलें दॅट दीस प्रॉपर्टी वील बी डिनोटिफायड, यू डोंट हॅव टू वरी म्हूण। मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत।